सांत आंद्रे मतदारसंघात जावपी बेकायदेशीर दोंगर कापणी आणि बेकायदेशीर बांधकाम प्रकल्पाविशीं मागणी करूनय कागदपत्रां मेळनात असो दावो आमदार विरेश बोरकार हांणी केला। जे मेरेन बेकायदेशीर दोंगर कापणी आणि बांधकाम प्रकल्पाची कागदपत्रां मेळना तो मेरेन नगर नियोजन कार्यालयातल्या ठिया आंदोलन फाटी घेवचे नात। उपजिल्लोधिकाऱ्यान सोमार मेरेन सगळ्या कागाळीची जाप दितले अशें सांगले। उपरांत रातच्या 2:00 ठिया आंदोलन फाटी घेतले आणि सोमार मेरेन जाप मेळना जाल्यार परतून आंदोलनाक बसतले अशें तांणी ह्या वेळार सांगले। So what to do now? Should I stay in the office? No. No, your staff is there. Let them give us the information, whatever is there. What goes wrong? You all have not provided me. You all have the information. You should give me the information. That's it. I'll leave the office. No, this statement. No, last time also you had made the same statement that you will come in my office and you will give me the documents. I just spoke to the. No, but you all have not given the information. Nothing. No. Sorry. You have not provided me the information, and that's the reason I'm here. If you had provided me the information, then otherwise why should I have come over here? सकाळच्यान आमी हांगा टीसीपी ऑफिसान येयल्ले आसा। ती ऑफिसान जी आमकां इन्फॉर्मेशन 2 वर्सां जाली, 1.5 वर्स जाले, 6 म्हयने जाले आमी कंटिन्युअसली जे आमची लेटर्स केल्ली आसा, कंप्लेन्स केल्ली आसा, हेजें इन्फॉर्मेशन आमकां मेळना म्हणून आयज टीसीपी ऑफिसान येवन आमी बसका घेतली आनी थंय सांगलें की आमकां इन्फॉर्मेशन जाय म्हणून। तो कॉर्डिनेशन आमकां डिपार्टमेंटा कडल्यान येवपाक जाल्लो, आमकां CTP कडल्यान जावं डेप्युटी टावन प्लॅनर जो अशोक कुमार आसा ते कडल्यान ती येवपाक जाल्ले, ते आजून पर्यंत येवकूच लागले आनी ताका लागून आमी रात पर्यंत हांगा 2 जाल्ले आसा, 2 पासून आमी हांगाच आसा। आनी तेच कारण आसलें की आमी मुद्दम जे आमचे डॉक्युमेंट्स जे आमचे डिटेल्स आसा, आयज तुमी पळयता आसतना आमच्या सांत आंद्रे मतदारसंघात तशेंच बाकी कडेन तिसवाडी तालुक्यात कितलेशे डिस्ट्रक्टीव जे प्रोजेक्ट येत आसा आनी ते जाय तशें आपणाक मनमानी करता, आपणाक जाय तशें कन्स्ट्रक्शन हाडीत आसा। तितून आमी फक्त मागलेलें की तुमी हें कशें दिल्लें आसा, हेजी रिप्लाय आमकां दिवची म्हणून। हें डिस्ट्रक्शन जालां तेजी रिप्लाय आमकां दिवची। रिप्लाय सादी रिप्लाय जी आसा ती ह्या टीसीपी डिपार्टमेंटान अजून पर्यंत आमकां दिल्ली ना। आनी आयज आतां आमी सकाळच्यान सांजभर रात म्हटल्यार आमी रावले उपाशी पोटार, आमी थंय रावले आनी फक्त एकूच डिमांड आसलो आमचो, तो म्हणजे हेजी रिप्लाय दिवची। आतां हो जो बीजेपी सरकार आसा आनी बीजेपी सरकाराचें डिपार्टमेंट आसा, ह्या डिपार्टमेंटाक कित्याक रिप्लाय दिवपाक शकना, अजून पासून रिप्लाय कित्याक पावना, तो हेकाच लागून आमी जेन्ना बसले। आतां बसल्या नंतर आमचो जो डेप्युटी कलेक्टर आसा, कलेक्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्लें आसा की आपूण जो नॉर्थ गोवा कलेक्टरा कडेन आपूण उलयतलो आनी तेंचे कडल्यान जी रिप्लाय आसा ती घेवंक लायतलो म्हणून। म्हणजे म्हटल्यार म्हणजे तांकां कितें आसा ती रिप्लाय दिवपाक लायतलो आनी ताकाच लागून आमी म्हणजे पासून परत येतले आनी परत आमी तेंचे कडेन विचारतले। कारण अशें आसा की आयज आमदाराक जो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव आसा ताका ती इन्फॉर्मेशन दिवपाक सोदना, ही वायट गजाल आसा, खूब वायट दिसता म्हाका पासून। की कितलेशे सादारण गोंयकार जे आसा ते आपणाची कितलीशी लेटर्स घालता, कंप्लेन्स घालता, RTIs घालता, सो तांकां आनी तेंचो आनी कितें हालत जाला आसतलो। सो ही आयज हालत जी आसा ती आमदाराची जाल्ली आसा। सकाळच्यान रात पर्यंत उपाशी रावचो पडलो टीसीपी डिपार्टमेंटान न्याय मेळोवपाक लागून। आनी आयज आमी ह्या एश्युरन्साचेर जे डेप्युटी कलेक्टरान दिल्लें आसा की आपूण कलेक्टरा कडेन उलोवन डिपार्टमेंटा कडेन कॉर्डिनेट करून ती इन्फॉर्मेशन आमकां दितलो, तेजेरूच आमी आयज हांगा भायर येयल्ले आसा आनी तांकां सांगलेलें आसा की आमकां जी आमचो हक्क आसा, आमची जे रायट आसा तो मेळोवपाक जाय। आयज तुमी पळयता आसतले कितलोसो डिस्ट्रक्शन जो चालूच आसा आमच्याच मतदारसंघात गोंयभरांत चालूच आसा। आनी जे इन्फॉर्मेशन टायमली दिवपाक जाय, टायम बाउंड डिलिव्हरी आसपाक जाय। टायम बाउंड डिलिव्हरीची खूब कितें उलयता हो बीजेपी सरकार, बट टायम बाउंड डिलिव्हरी मात बसून ना आनी